भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टीक जर हरयतले जाल्यार अलायन्स गोंयांत जावचे हे गोंयकारांचो जो विचार आसा तो सदांच हांवें फुडें व्हेलो आनी ताजो प्रत्यय आमी लास्ट लोकसभा इलेक्शनाक कॅप्टन विद्यार्थी जिखलो तातूंत आमी पळयलो. आनी हे अलायन्साच्यो जेन्ना हांव गजाली करतालो खंय ना खंय तरी हांवें म्हज्या पार्टी कडेन जेन्ना हांव ताका म्हजी पार्टी म्हणटा जे आम आदमी पार्टीचो हांव जे अध्यक्ष आशिल्लो तांचे कडेन खुबदां हे विचार मांडत गेलो. देर वर लॉट ऑफ क्वेश्चन्स विच आर आस्क्ड, देर वर नो आन्सर्स. एंड आज सांगन दिसता की तांणी सांगिल्लें म्हाका की तूं पार्टी सोड म्हणून, बिकॉज आय वॉज पोजींग मोर क्वेश्चन्स देन दे कूड आन्सर. हांवें म्हज्या पार्टीक चीट करूं ना, बट that why I am saying this is there are a lot of issues this constituency has seen, and the biggest issue this constituency has seen is the defection that has happened. आणि हाजो जो सूत्रधार, हाजो जो बापूय आशिल्लो तो भारतीय जनता पार्टी आशिल्लो, पण आज ज्या हांव पार्टीन आयला हांव तांचे बदनाम जालें. आणि ही बदनामी पुसतली जाल्यार एक विश्वास निर्माण करपाची गरज आसा, तो म्हणजे परत विश्वासघात जावचो ना. आणि हांव जावं मना काळजांतल्यान सांगूंक सोदता, हांव खुबश्या लिडर्सांक आमच्या मेळ्ळा होच विश्वास घेवन फुडें सरपाक जाय. आनी जेन्ना आज हांव इंडियन नॅशनल काँग्रेसाचो भाग जाता तेन्ना सांताक्रूजच्या आनी गोंयच्या जनतेक एक सांगूंक सोदता गजाल की जे लोक महालक्ष्मी समोर रावन, जे लोक दर्गा समोर रावन, जे लोक देव बोडगेश्वरा समोर रावन, जे लोक बांबोळच्या खुर्सा समोर रावन जाणी शपथ घेतली तांणी देवाचीच शपथ मोडली ना, पण सांताक्रूज किंवा ज्या ज्या जाग्याचेर ते निवडून आयिल्ले तांचो विश्वासाक तडो दिलो. आनी ताका लागून देव तांकां माफ केन्ना करचोच ना, पण ती जनताय तांकां केन्ना माफ करची ना. आनी हाचे सगळ्यांचे सूत्रधार आशिल्ले भारतीय जनता पार्टी हाजो विचार केन्नाच कोणी केलो ना.